रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आसा. ओके, हांगसर फायट कोणा मदीं आसतली? म्हणजे 3 मेजर पार्टी ना एक काँग्रेस सामकी न्हिदली घरा कडेन आनी दुसरी आसती अर्द वाटेन न्हिदले. कितले पॉझिटिव्ह दिसता तुमकां? म्हाका 70% पॉझिटिव्ह आसा. 60 ते 70% मतां आज जी पोल जातली तातूंतली पडटली आनी हांव निवडून येतलो अशी 100% गॅरंटी. सरकाराक तेंको दिवपा खातीर म्हजी एक जबाबदारी, म्हजें कर्तव्य आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें हांवें कर्तव्य पार पाडिल्लें आहा. ओवरऑल मोदीचें सरकार येवचें अशें सादारणपणे लोकांच्या तकलेन आसा, लोकांची इच्छा आसा. पोटनिवडणूक ही लादलेली आसता, लोकांक आवडना. ह्या मांद्रे मतदारसंघात ह्या बाय इलेक्शनात म्हाका ओपोनंट हो कोणच ना. कोणूय कितक्याकय सपोर्ट करूं, फॉर मी इट मेक्स नो डिफरन्स. कितली लीड आसतली तुमच्या कार्यकर्त्यांक तर त्या 2017 हांवें लीड घेतलेली 7,500. तेन्ना तरी एक बरो खळंगबाज म्हणटा तो मुख्यमंत्री समोर आसलो. ती कुसकुटा आसा. कितली लीड आसतली? 8,500 शुअर. आमी हांगा येयल्या उपरांत वोटर हे एकदम खोशी आसा आनी हे सगळे वोटर आमच्या काँग्रेसच्या फाटसून आसा. एकंदरीत काँग्रेसचो विजय हो निश्चित आसा. रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड लागूंक शकता अशें आसा. सर तुमी डॅमेज केल्यार कोणाक करतले? खंयच्या पक्षाक करूं शकता तुमचो कॅन्डिडेट? डॅमेज जर जालें जाल्यार BJPक डॅमेज जातलें. पण दुसरे काँग्रेसाचे वोट सुद्धा काही जे फ्रस्ट्रेट आनी डिसिल्युजनड जाले मंडळी वचत त्या बुदार मेजॉरिटी जी आहा ती आमच्या सायडीन आहा. म्हटल्यार चड 46 बुदां जास्तान जास्त बूथ आमी लीड आसतले. ओके, दोन्ही पक्षांनी वोटिंग तुमकां केलें? डेफिनेटली. ओके, लक्ष्मण पार्सेकरान कितें तुमकां इंटरनली सपोर्ट बीन केला? ना, तशें कांय ना. तो तेचो स्टँड कितें तो अजून पर्यंत क्लियर कांयच जावंक ना. पण आमच्या लेवलार आमी आमचें काम सुरवात केलें. हे हितून अशें दिसता म्हाका तरी बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आहा. सादारणशी म्हाका दिसता म्हजी 12,000च्या वयर वोटींग पावता. दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुकेक काँग्रेस जैत जातली आनी बरे मार्जिनान आमी दोन्ही सीट जिखतले. आनी ज्या तरेन तोडफोड करपाचें राजकारण इमॉरल पॉलिटिक्स BJP पार्टीन गोंयांत केलें तें पळयलें जाल्यार लोक रावल्या तांकां बुद्ध शिकोवपाक. ही 3 सिटां आयज जातले वोटिंगाक आनी मागीर एक पणजेचें अशी 4 विधानसभेची सिटां BJPक 0 मेळटली आनी 6 ही आमी जिखतले. What would you project your lead to be like? No, that I don't. People who are wise, nobody will vote for AAP because AAP is a B team of BJP. कॉन्फिडन्स हो आसा. ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स आमकां सगळे कडेन मेळ्ळा. पयलीं म्हटलां की असो रिस्पॉन्स आमकां केन्नाच मेळनाशिल्लो. त्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आनी पूर्ण खात्री आसा की गेल्या 2014ची निवडणूक जाल्ली त्या निवडणुकीच्या मार्जिन पेक्षा यावेळी आमी ते क्रॉस करतात. ताजे पेक्षा जास्त मत आमकां मेळटलें अशें दिसता. कशें आसा, मायनींग बंद जावप ही एक गजाल घडली सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीक लागून खातीर. आनी फुडें प्रश्न जरी सोडोवपाचो आसत जाल्यार हेच सोडोवपाक शकता. ही एक लोकांची जी भावना आसा पळय ही तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आनीक डेफिनेटली एक इम्प्रेशन जें आशिल्लें हें इम्प्रेशन खरें म्हणजे चुकीचें आशिल्लें हें आतां सगळ्यांच्या लक्षांत येवपाक लागलां. कशें चल्लां वोटिंग तुमचें, स्पेशली तुमच्या मायनींग बेल्टान? मायनींग बेल्टाकूय बरें आसा आनी बाकीच्या बेल्टाक एकदम बरें आसा. दोनूय सीट म्हणजे आनीक लोकसभेचे आनी 3 सीट विधानसभेचे भारतीय जनता पक्षाचे येतली. मातूय दुबाव